लोकसभेत तिसरे फावट एनडीए जैतिवंत थारली। हाचे श्रेय लोकांक वता। 2024 हांव देशाच्या खाची कोनशांनी गेलो। आयज एनडीएक मेळिल्लो हो तिसरो आशीर्वाद आसा। ते खातीर हांव म्हज्या देशवासियां मुखार नतमस्तक आसा, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटले। लोकसभेचो निकाल जाहीर जाल्या उपरांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उलयताले। दिल्लीत कार्यकर्त्यांक संबोधीत करतना पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन उलोवप केले। नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री पदाचो राजिनामो दिलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी हो राजिनामो स्विकारलो। तशेंच मंत्रिमंडळ बरखास्त करपाची शिफारस केली। मंत्रिमंडळाची निमणी बसका सकाळी 11:30 वरांचेर जाली। नरेंद्र मोदी हांची तिसऱ्या फावट 8 जूनाक शपथविधी जावपाची आसा। लोकसभा वेंचणुकेच्या उपरांत आता कोणाचें सरकार स्थापन जातले हाचे कडेन आता सगळ्यांचें लक्ष लागून उरलां। एनडीए आनी इंडी आघाडे कडल्यान सरकार स्थापन करपा खातीर जोरदार यत्न सुरू आसात। मोदी सरकाराची 8 जूनाक शपथविधी जावपाची म्हायती मुखार आयल्या। उत्तर गोंयांतल्यान श्रीपाद नायक खासदार म्हणून वेंचून आयिल्ले खातीर प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मंत्र्यांनी आमदारांनी भावूंक परबीं दिली। जनतेन दिल्लो कौल आमकां मान्य आसा म्हणून प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयले। मात दक्षिण गोंयांत मातशे फाटीं उरले आनी ताचें कारण म्हटल्यार दक्षिण गोंयांत धर्मगुरूंच्या हस्तक्षेपा खातीर धर्माच्या आदाराचेर मतदान जाल्ल्याचें प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन म्हटलें। अब की बार 400 पार म्हणपी भाजपाचो लोकसभा वेंचणुकेत अपेक्षा भंग जालो। 400 सोडात 300 मेरेन पावता म्हणसर भाजपाची नाकी नव जाली। भाजपाक स्पष्ट बहुमत मेळूंक ना। लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल मंगळारा लागल्या उपरांत भाजपाचे अब की बार 400 पारचे स्वप्न भंग जाले। मोदींक सत्ता स्थापन करपा खातीर आतां मित्र पक्षांची गरज पडटली। सत्ता स्थापनेविशीं चर्चा करपा खातीर इंडिया आघाडीची दिल्लीत बसका। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेच्या घरा ही बसका इंडिया आघाडीन सगळ्या 28 पक्षांक बसके खातीर आमंत्रीत केल्ले। दुसरे वटेन एनडीएच्या आयज बसका आपयल्ली। ताका लागून सरकार कोणाचें येतले, सत्ता परिवर्तन जातले काय नेतृत्व बदल जातलो ह्या विशींची उत्सुकताय वाडिल्ली। महाराष्ट्रात लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाची कामगिरी बरी जावंक ना हाची जापसालदारकी हांव स्विकारतां।
भाजप श्रेष्ठींनी म्हाका सरकाराच्या जापसालदारकेंतल्यान मुक्त करचे म्हणटकीच हांव कार्यकर्तो म्हणून फुडल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर पक्षा वतीन काम करपाक शकतलो अशें महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाणें म्हटलें। लोकसभा वेंचणुकेत महाराष्ट्रात भाजपाची तितली बरी कामगिरी जावंक नाशिल्ल्यान फडणवीस हांणी अशी प्रतिक्रिया उक्तायली। कार्यकर्त्यांची तळमळ आणि मतदारांनी दाखयल्ल्या विश्वासाच्या बळग्याचेर मये मतदारसंघात भाजपाक विक्रमी मतांची आघाडी मेळ्ळी अशें मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान म्हटलें। बुधवारा मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें दिवचले पत्रकार परिशद घेतली। आमदारान ह्या येसाचें श्रेय कार्यकर्ते आनी मतदारांक दिलें। ह्या फावट मये मतदारसंघात सगळे विरोधक एकठांय आयिल्ले तरी लेगीत मतदारांनी विरोधकांचेर विश्वास दवरूंक ना अशें आमदारान म्हटलें। पर्यावरण दिसाच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें एक पेड़ मां के नाम हो कॅम्पेन लॉन्च केलो। ह्या फाटभुंयेर तांणी दिल्लीच्या बुद्ध जयंती पार्कात पिंपळाचे रोंप रोयलें। सगळ्यांनी पर्यावरणाचो सांबाळ करप गरजेचें आसा। बऱ्या फुडारा खातीर आयज सगळ्यांनी झाडां रोवन पर्यावरण राखणेचो सोपूत घेवपाचें आवाहन ह्या वेळार नरेंद्र मोदीन केलें। कोयराचो योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावपी पंचायतींक एक्स्ट्रा फंड तरतूद करतले। तशेंच एसटीपी प्लांट चलोवपी आनी कोयराचें वेवस्थापन करपी पंचायतींक आनी उद्देगीक वसणुकेक दर वर्सा ग्रीन सर्टिफिकेट दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। जागतीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। कोयराचे योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावपी पंचायतींक एक्स्ट्रा फंड तरतूद करतले। तशेंच एसटीपी प्लांट चलोवपी आनी कोयराचें वेवस्थापन करपी पंचायतींक आनी उद्देगीक वसणुकेक दर वर्सा ग्रीन सर्टिफिकेट दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। पांच जून हो दीस संवसारीक पर्यावरण दीस म्हणून मनयतात। दर वर्सा प्रमाण आयज पुराय गोंयांत संवसारीक पर्यावरण दीस मनायलो। पर्यावरणाची जतनाय तशेंच सांबाळ करप खूब गरजेचें आसा हाचें म्हत्व विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवपाचो उपक्रम गोमंतक माध्यम करता। आयज पर्यावरण दिसा निमतान गोमंतक माध्यमान सारस्वत विद्यालय खोर्ले म्हापशा, शिशु विकास हायस्कूल रामणफोंड मडगांव, बाल भारती विद्यामंदिर रायबंदर तशेंच बाराभूमी हायस्कूल तांबडी सुर्ला ह्या शाळांनी पर्यावरण दिसाचो हो उपक्रम घडोवन हाडलो।
दक्षिण गोंयच्या 9 मतदारसंघात काँग्रेसीक बरी मतां मेळ्ळी. उत्तर गोंयांतूय काँग्रेसीचें अस्तित्व कायम आसा. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीन 30 परस चड सिटां जिखपाचें लक्ष दवरलां अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सांगता. जाल्यार विजयाच्या कोंतान भाजपा आतां पार्टी विथ डिफरन्स न्हय जाल्यार डिफरंट पार्टी जाल्या खंय. भाजपाच्या लोकांनीच तांकां न्हयकारल्याचें विजय सरदेसाय म्हणटा. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेत बरी मतां काडून सायलंट किलर थारिल्ल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक लोकसभा वेंचणुकेत आपली जादू कायम दवरपाक अपयश आयलां. विधानसभा वेंचणुकेच्या तुळेंत आरजीक लोकसभेत 10% मतांचो आंकडो हुंपपाक जमलो ना. 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेत आरजीन 93,000 परस चड मतां मेळोवन एका मतदारसंघात आमदार वेंचून हाडिल्लो. सगळ्यांकूच अजापाचो धक्को दिल्लो, पूण लोकसभा वेंचणुकेत आरजी कमी पडिल्ल्याचें दिसून येता. लोकसभा वेंचणुकेत आरजीक 64,578 मतां काडपाक यश मेळ्ळें. आरजीचो मुखेली मनोज परवान उत्तर गोंयांत 45,693 मतां काडली, जाल्यार दक्षिण गोंयचो उमेदवार रोबर्ट पेरेराक अल्पसंख्यांक वाठारांत कमी पडिल्ल्याचें दिसून येता. उद्देगीक कंपन्यांचो ईटीपी प्लांट वेवस्थीत काम करिना जाल्यार संबंदीत कंपन्यो सक्तीन बंद करच्यो पडटल्यो अशें म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान शिटकावणी दिल्या. कंपनींतलें हळशिकावणें उदक ईटीपी प्लांटांत प्रक्रिया केल्या शिवाय तें उदक एसटीपी प्लांटांत सोडपाक दिवचें ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. $240 सिटां मेरेन मर्यादीत उरिल्ल्या भाजपाक सत्ते खातीर एनडीएच्या घटक पक्षांचो आदार घेवचोच पडटलो. दुसऱ्या वटेन गरज पडत तशी हेवटेन तेवटेन उडयो मारपी नितीश कुमार आनी चंद्रबाबू नायडू भाजपा वांगडा वतले की इंडिया आघाडीचो हात धरतले हें सांगून वचो. लोकांक जाल्यार नितीश कुमाराचेर मात्तूय विश्वास ना. नितीश कुमाराच्या राजकीय इतिहासा वयल्यान प्रेरीत जावन कांय जाणांनी सोशल मिडियाचेर मजेशीर मीम्स लेगीत शेअर केल्यात. लोकसभेचो निकाल लागलो आनी भाजपाच्या 240 सिटांचेर मर्यादीत उरली. भाजपाक आतां आदार उरला तो नितीश कुमार आनी चंद्रबाबू नायडूचो. नितीश कुमाराचो राजकीय इतिहास जायत्या कारणांक लागून चर्चेचो विशय जावन रावला. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान नव्या शिक्षणीक धोरणाचो परतून विचार करचो. शाळेचो वेळ 7:30 ते 3:30 मेरेन दवरपाक आमचो विरोध आसा. गोंयच्या शाळांनी तरी हें शक्य ना. मध्यान आहाराचो दर्जो लेगीत बरो ना. तशेंच घरा येवन भुरग्यांक ट्युशन वचपाची घाय आसता. हाका लागून विद्यार्थ्यांक बरो त्रास जातलो म्हणून पालकांनी नव्या शिक्षणीक धोरणाचो निशेध केला.
लोकसभा वेंचणुकेच्या उपरांत आता कोणाचे सरकार स्थापन जातले हाच्या कडेन आता सगळ्यांचेच लक्ष लागून उरला। एनडीए आणि इंडिया आघाडी कडल्यान सरकार स्थापन करपा खातीर जोरदार यत्न सुरू आसात। मोदी सरकाराची 8 जुनाक शपथविधी जावपाची माहिती मुखार आयल्या। 2024 निकाल लागलो, मात 2024 निकाल खूप वेगळो आसा। एनडीएक बहुमत मेळ्ळे आसले तरीकूय एका हातान भाजपाक सत्ता स्थापन करपाक मेळना। 2019 भाजपाची 302 सिटां आयिल्ली। अंदूच्या वर्सा भाजपाक 63 जाग्यांचो फटको बसला। ताका लागून एनडीएचो आंकडो जरी व्हड असलो आणि भाजप सिंगल लार्जस्ट पार्टी जरी असली तरी भाजपाक पूर्ण बहुमत ना। ताका लागून केंद्रात सत्ता स्थापने खातीर भाजपाक मित्र पक्षांचेर आधारून रावचे पडटले। लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल मंगळारा लागल्या उपरांत भाजपाचे अब की बार 400 पारचे स्वप्न भंग जाले। मोदींक सत्ता स्थापन करपा खातीर आतां मित्र पक्षांची गरज पडटली। अयोध्येत राम मंदिर बांदपाचो मुद्दो लेगीत भाजपान प्रचारात वापरिल्लो तरी बीन उत्तर प्रदेशात भाजपाक कमी सिटां मेळ्ळी। राम मंदिर आशिल्ल्या अयोध्येत लेगीत भाजपाक व्हड धपको बसला। अयोध्येत राम मंदिर बांदल्या उपरांतची ही पयलीच वेंचणूक आशिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ खुबशा व्हड नेत्यांनी प्रचाराच्या निमणे मेरेन राम मंदिराचो विशय प्रचारात उपराशिल्लो, मात तरीकूय बीन भाजप अयोध्येत जिखपाक पावली ना। राम मंदिर बांदल्या उपरांत भाजपाची ही पयली लोकसभा वेंचणूक आसतनाय भाजपाची अयोध्येंतल्या सगळ्या जाग्यांचेर हार खावची पडली। अयोध्या वांगडाच अयोध्या विभागांतल्या फैजाबाद, बाराबंकी, आंबेडकर नगर, सुलतानापूर आणि अमेठी लोकसभा जागे लेगीत भाजपान गमयले। मतमेजणी उपरांत भाजपाची 240 जाल्यार एनडीएची 293 सिटां आयली। दुसरे कडेन काँग्रेसीक 99 जाल्यार इंडिया आघाडीक 234 सिटां मेळ्ळी। ताका लागून इंडिया आघाडीक लागपी खासदारांचो आंकडो व्हड ना। ह्या राजकारणात इंडिया आघाडींतल्यान फोडाफोडीचें राजकारण जावपाक शकता आणि हे टाळपा खातीर भाजप सावधान जाल्ले आसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडेन राजिनामो दिल्लो आसा। आता बेगिनांतल्या बेगीन नवे सरकार स्थापन जातले।
कथित सोरो घोटाळो प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचे न्यायालयीन बंदखणीत 19 जून मेरेन वाड केल्या। वैजकीय कारणाक लागून तांचो अंतरीम जामीन वाडोवन दिवचो अशी मागणी न्यायालया कडेन केल्ली। आपले वजन कमी जाल्लेलें आसा आनी कसलो तरी गंभीर दुयेंस आपल्याक आसपाची शक्यताय आसा, ताका लागून वैजकीय चाचण्यो करपा खातीर सप्तकभर अंतरीम जामीन वाडोवन दिवपाची मागणी केजरीवाल हाणें केल्ली। लोकसभा वेंचणुकेत महाराष्ट्रात भाजपाची तितली बरी कामगिरी जावंक नाशिल्ल्यान फडणवीस हाणें अशी प्रतिक्रिया दिला की आपल्याक ह्या जापसालदारकेंतल्यान मुक्त करचे। महाराष्ट्रात लोकसभा वेंचणूक भाजपाची कामगिरी बरी जावंक ना हाची जापसालदारकी हांव स्विकारता। भाजपा श्रेष्ठींनी म्हाका सरकाराच्या जापसालदारकेंतल्यान मुक्त करचे म्हणटकीच हांव कार्यकर्तो म्हणून फुडल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर पक्षाच्या वतीन काम करपाक शकतलो अशें महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाणें सांगलें। लोकसभा वेंचणुकेत महाराष्ट्रात भाजपाची तितली बरी कामगिरी जावंक नाशिल्ल्यान फडणवीस हाणें अशी प्रतिक्रिया उक्तायली। वेर्णा राष्ट्रीय महामार्गाचेर लायिल्ले जायरातींचे व्हडले होर्डिंग्स येरादारी करप्यांक धोकादायक थारूंक शकता। ही बेकायदेशीर होर्डिंग्सां जर कोसळून कसलीय दुर्दैवी घडणूक घडली जाल्यार ताका जापसालदार कोणाक धरपाचो तेन्ना संबंदीत प्राधिकरणान हातूंत लक्ष घालून ती बेगोबेग काडपाचो यत्न करपाची मागणी नीज गोंयकार फौजाचो सुरेश नायक हाणें केल्या। 'पर्यावरण दिसाच्या निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें एक पेड़ माँ के नाम हो कॅम्पेन लॉन्च केलो। ह्या फाटभुंयेर ताणें दिल्लीच्या बुद्ध जयंती पार्कात पिंपळाचे रोप लायलें। सगळ्यांनी पर्यावरणाचो सांबाळ करप गरजेचें। बऱ्या फुडारा खातीर आयज सगळ्यांनी झाडां रोवन पर्यावरण राखणेचो सोपूत घेवया अशें आवाहन ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलें। पांच जून हो दीस संवसारीक पर्यावरण दीस म्हणून मनयतात। दर वर्सा प्रमाण पुराय गोंयांत संवसारीक पर्यावरण दीस मनायलो। पर्यावरणाची जतनाय तशेंच सांबाळ करप खूब गरजेचें आसा। हाचें म्हत्व विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवपाचो उपक्रम गोमंतक माध्यम करता। पर्यावरण दिसा निमतान गोमंतक माध्यमान सारस्वत विद्यालय खोर्ले म्हापशा, शिशु विकास हायस्कूल रावणफोंड मडगांव, बाल भारती विद्या मंदिर रायबंदर तशेंच बाराभूमी हायस्कूल तांबडे सुर्ला ह्या शाळांनी पर्यावरण दिसाचो उपक्रम घडोवन हाडलो।